प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वो विसवोर वोड 1 ते 4 पर्यंत। लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 4। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। धोर्मपेटेन आपले दाण देणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पडयली आनी कोण एकले गोरीब दोळदिरे विधवेकूय 2 लॅपटॉन घालतना ताणें देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे गोरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें। तर आनी समेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें काडून देवाक समोर पिल्या दाना मोदें घालें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तें घालें। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू एका विधवा बायलेक आपलें दान दोन मंदिराच्या पेटीन घालता तें पळयलें। आनी बाबणीनो, कितें घडटा जेन्ना लोक देव मंदिरान वेतालो थंयसर त्या पेटीन आपले दुडू घालताले। थोडो लोक दिनार घालतालो, 100 दिनार घालताले। लोक आपल्या इस्तान आपले ज्या भाशेन गिरेस्त जाल्ले ज्या भाशेन हांगा दुडू आसले ते थंयसर त्या पेटीन ते आपले दुडू घालताले। आनी जेजू शेकी एका विधवा बायलेक पळयता आनी ती विधवा बायल 2 लॅपटॉन त्या देव मंदिराच्या पेटीन घालता। आनी त्या वेळार जेजू पळयता की विधवा बायलेक कोडे आनी कांयच ना। विधवा बायल तिचो गोरकार मेलेलो आसा आनी आतां ती एक सुरी जाल्या आनी तिचे कडेन जे 2 लॅपटॉन ती देवाक घालता जाल्यार त्यो पळयता, जेजू पळयता आनी जेजू कितें म्हणटा तो म्हणटा, सगळे परस ज्या लोकांनी तिचो देव मंदिरान घातले दुडू सगळे परस हे विधवा बायलेन देवाक मानले सगळे चड घातले। 2 लॅपटॉन आनी सुमार 1000 दिनार आसले जाल्यार 2 लॅपटॉन जे त्या बायलेन घातले विधवा बायलेन ते देवाक मानवलेले। कित्याक भाव भयणीनो, देव कितले घालता ते पळयना, तो आमचे काळीज पळयता। ह्या विधवा बायलेक आनी कांयच नासलें तिच्या हातान। हे 2 लॅपटॉन जाय तिका जेवणाक लागताले आसले ओ तिका कितें तरी फायदो जातलो आसलो, पूण ते निमाणे 2 लॅपटॉन तिणें काडले आनी ते देवाक भेटयले। आनी भाव भयणीनो, जेजू पळयना उपरांत तो आपल्या शिसांक म्हणटा, हे बायलेन सगळ्यां परस तिणें चड दुडू घातले। म्हणटच भाव भयणीनो, मनशाच्या दोळ्या फुड्यार आमी समजना की आमी चड दीत जाल्यार आमी समजता आमी चड दिले, पूण देव आमचे काळीज पळयता। आमच्यान थोडे दिवंक जाता पूण आमी आमच्या काळजान ताणें दिलां जाल्यार देवाक तें मानवलेलें जाता। कित्याक आयज भाव भयणीनो, आमी फकत चिंता कोण आमकां दितलो, कोण आमकां येवन दितलो, पूण आमी केन्नाच चिंतिना देवाक कितें दिवपाक, देवाच्या मनशाक दिवपाक, देवाचें राज फुडें सरपाक आमी तें चिंतिना। आमी फकत चिंता आमचे हात फुडें करपाक आनी देव आमकां दितलो, कोण आमकां दितलो। पूण जेन्ना आमी शेतान वचून रोवता तेन्नाच की आमकां पीक मेळटा। तेच भाशेन भाव भयणीनो, जो कोण देवाक दिता, जो कोण आपल्या पेटीन देवाच्या इग्रोज मातेर पेटीन घालता, मोगान घालता, आपल्या खुशालकायेन घालता, कित्याक हे ताका देवान दिल्या आनी तो देवाक आर्गान दिवंक सोदता, ताका देव केन्नाच सोडिना। ज्या भाशेन ह्या विधवा बायलेक सोडूंक ना तेच भाशेन तो कोणाकूच सोडिना, तो सगल्यांक आशिर्वादान भरता। तर आमी चुकल्या जाल्यार आमी फकत देवाक मागता दी 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 म्हणून आनी आमी केन्नाच दिवं ना। आयज आमी देवाचें पोगसणें मागून आमी दिवपाक सुरवात करुया। जेन्ना आमी दिता, मोगान दिता, खुशालकायेन दिता, देव आमकां केन्नाच सोडचो ना, आमकां भरपूर दितलो। आनी ताणें आमकां दिलां म्हणून आमी ताका पयलींच आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवया। तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक। आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां।